गोंयांतल्या प्रत्येक भुरग्याचो करियर जावपाक जाय. नो डावट प्रत्येक भुरगो म्हणजे डॉक्टर, इंजिनियर, नर्स, टिचर्स जातलो असो ना. ताज्याय पलीकडे वेगळे करियर आसा. ताज्याय पलीकडे तो आनी कितें तरी शिकूं शकता. बट इट इज 100% यू वॉन्ट टू डिसायड अकॉर्डिंग टू युअर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू युअर पॅशन, अकॉर्डिंग टू युअर हॉबीज. थोडे जाण खूब बरे मार्क्स पडले आसतले इन सायन्स, म्हणजे त्यांनी नीटूय क्रॅक केली आणि जेई क्रॅक केली. खूब भुरगे आसा दोज वे टॉप इन बोथ द एग्जाम्स. म्हटल्यार थोड्या जाणांक नीटाच्या बद्दल आणि जेईच्या बद्दल आज आज रिसंटली हांव फाटल्या 4 दिसां पयलीं थोडे भुरगे पळयता कित्याक वी हॅव नॉट गिवन द जेई. म्हाका एडमिशन जाय आशिल्लें इंजिनियरिंगाक, हांवें जेई दिवंक ना. कित्याक ना म्हाका खबरूच नासलें. तूं खबर आफ्टर तूं 12th शिकता जर ज्या इंजिनियरिंगान एका वचपा जाल्यार नीट आनी जेई एग्जाम दिवंक ना. एखादो स्टुडंट्स खबर ना म्हणटा म्हणजे त्या हायर सेकंडरीची टिचरांची म्हाका कीव येता. पयलीं हांव पेरंट्सांची न्ही, हांव परत एकदां सांगता, हाय सेकंडरीच्या टिचराची म्हाका पयलीं कीव येता. तो कितें शिकयता काय म्हणून. जर ताका भुरग्याचें करियर डिसायड करपाक जेईक बसपाक जाय आनी टायमार तेणी फॉर्म भरपाक जाय हें जर सांगना आसत जाल्यार तो आनी कितें शिकयतलो. त्या खातीर हांव मुद्दामून म्हणजे म्हज्या समोर मॅक्झिमम स्टुडंट्स आसा. डोंट डिपेंड अपॉन समवन अदर्स हू वील टेल यू. There are just so many vast career opportunities are available in the state of Goa. In the state of Goa.